दुसरें हाजे बद्दल सगळे जाण म्हणटा आतां आर्ट एंड कल्चर गोविंद गावडे म्हणटा पयलीं शायन जाता जाल्यार आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर म्हणून आतां एक आर्ट एंड कल्चराचे बद्दल तुमी मातशे फाटी उरताशें दिसता चड कॉन्सन्ट्रेशन जालें स्पोर्ट्साचेर ना आर्ट एंड कल्चर फाटले 5 वर्सां म्हजे कडेन तें खातें आशिल्लें आर्ट एंड कल्चराचें खातें आज प्रॉपर इन प्लेस आसा इन ऑल टर्म्स एक्सेप्ट माय कला अकादमीचें जें काम जें आसा तें आज सुरू आसा तें हांवूय कांय करपाक शकना फाल्यां काय देव सुद्दां जाल्यार देवूय कांय करपाक शकना कारण इट इज अ प्रोसेस आनी इट इज अ सिस्टम वी हॅव टू फिट इन बरोबर न्ही आज आर्ट एंड कल्चरान ज्यो काही गोष्टी एक्टिविटी जावपाक जाय त्यो सगळ्यो काही गोष्टी एक्टिविटी जाता अशें आर्ट एंड कल्चराक जायना अशें म्हणून कांय ना नाल्यार तूं एक नांव दी न्ही बाबा खंयची तुगेली योजना आज चालीक लागोना सगळे आज हॅप्पी आसा एवरीबडी इज हॅप्पी नाटकाची नाटकां जाता आमीन तरी इतलें डेअरिंग केल्लें आसा पॅन्डेमीक सिच्युएशनान सुद्दां न जुमानदा आमी आज कॉम्पिटिशन घेतिल्लें आसा खंयचो कलाकार आज नाराज आसा तें म्हाका दाखयचें आनी खंयच्या फिल्डान आनी खंयच्या कारणाक लागून ताजेर हांव उलयतां आनी कशें आसा न्ही हांव विथ प्रूफ घेवन उलयतां ज्यो एक्टिविटी जावपाक जाय त्यो काही गोष्टी आमी करीत आसात वी आर रेग्युलर आमचे कडेन तुका सांगता म्हज्या राजीव गांधी कला मंदिरान आज स्पेस ना एवरी डेट हॅज बीन बुक्ड रवींद्र भवन आज साखळे जे कोण कार्यक्रम जायनाशिल्ले थंय आमी सुरवात केल्ले आसात कार्यक्रम त्या लोकांक आज एंटरटेनमेंट दिल्लो आसात आमी मडगांव तरी नॉर्मली आतां फक्त कितें आसात तियात्राच्या मातशा मळाचेर थोडोसो कला अकादमी अशें अंडर रिनोवेशन आसल्या कारणान थोडीशी मरगळ आयिल्ली आसा दॅट वी आर डेफिनेटली गोइंग टू रिसीव बाय ऑक्टोबर म्हणल्यार आमी जाग्यार पडटले अशें म्हाका दिसता. Follow Goa News Hub on Instagram, Facebook and Twitter. कंधों से मिलते हैं कंधे कदमों से कदम मिलते हैं हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं. हर पल तूफान से टकराती है जिंदगी हर कदम कांटों पे लहराती है जिंदगी. मायूसी के अमन में चेतना की ज्वाला दहकती रहे यही है प्रयास. अंगारों पे चलना क्या है हम खुद शोले बनकर रचे नया इतिहास. हम सैनिक स्कूल के जवान सदा चले सीना तान. हमें न रोक सके कोई आंधी या तूफान. देश के रक्षा में मर मिटना ये है हमारी शान. हमारे स्कूल का हमें है अभिमान. हम अंबोली सैनिक स्कूल के जवान सदा चले सीना तान.